शेनवारा वास्कोतले जाहीर सभे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना माचयेर आयले तेन्ना सगळ्यांक हात जोडीत जोडीत फुडें सरताले। सुरवेकूच आशिल्ले आमदार दिगंबर कामत, उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार, मागीर मंत्री आलेक्स सिकेर, सभापती रमेश तवडकार, श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उपरांत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे ह्या सगळ्यांक मोदीन हात जोडीत चलत चलत नमस्कार केलो, मात कोणाकडेनच उलोवपाक रावूंक ना। सगळ्यात पयलीं मोदी थांबलो तो दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपे कडेन। तिचे कडेन थोडी भासाभास केले उपरांत मोदी गेलो मंत्री विश्वजीत राणे कडेन। विश्वजिता कडेन मात प्रधानमंत्री मोदी रावन उलयलो। इतलेच न्ही तर प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताचे फाटीर थापूय मारली। फुडें आशिल्ले मोविन, रवी नायक आनी हेर, मात तांचे कडेन मोदी गेलोच ना। विश्वजिता कडेन उलोवन ताच्या फाटीर थाप मारून मोदी आपल्या खुर्चेर बसलो। प्रधानमंत्री मोदी मंत्री विश्वजिता कडेन उलयता आनी ताच्या फाटीर थाप मारता तो व्हिडिओ मात सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो। हे गजालीक लागून मंत्री विश्वजित राणेची राजकीय ताकद कितली आसा हाचे विशयी परतून चर्चा सुरू जाली। एकंदर पळयत जाल्यार सद्याक उत्तर गोंया भितर भाजपाक जी विजयाची खात्री दिसता ती विश्वजित राणेच्या सत्तरींतले वर्चस्वाच्या बळाचेरूच। फकत सत्तरीच न्ही जाल्यार दिवचल, बार्देस, पेडणे हे उत्तर गोंयचे हेर म्हालांनी विश्वजिताचो बऱ्यापैकी होल्ड आसा। मात सद्याक विश्वजितान पक्ष शिस्त आनी आदेशा प्रमाण आपले लक्ष सत्तरीचेरूच दवरला। प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताच्या फाटीर मारिल्ली थाप आनी तांचे वांगडा केल्ली भासाभास हाचेर विश्वजिताचे सत्तरींतले कार्यकर्त्यां मदीं आनी मतदारां मदीं उमेद पातळ्ळ्या। निलेश परवार, ठाणे पंचवटी सरपंच, काल वास्कोन एक व्हडली सभा जाली आणि त्या सभेक भारताचे पंतप्रधान उपस्थित आसले आणि जे सभेची जेन्ना सुरवात जाली त्यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदीन जेन्ना एंट्री मारली आणि ज्या प्रकारे ते आमच्या गोयचे आरोग्य मंत्री म्हणजे आमच्या सत्तरीकारांचे आणि गोंयाचे लाडके बाबा त्यांना उपस्थित रावन जी बाबाचेर एक अभिमानाची एक स्थाप एक फाटीचेर एक शब्बासकी आणि जसं ते हे केलें तेन्ना आमकां बाबा जेन्ना मोदी बाबा कडेन येयलो तेन्ना आमी एक आमकां सत्तरी वासी म्हणून एक मोठे अभिमान आणि आमकां जी बाबाची कामाची पद्दत जी महिलांक खातीर वयर काडपाक शिक्षणाक कोणी जर बरो सुद्दां नासलो जाल्यार म्हणजे बाबाची विचारपूस करपाची एक जी काम करपाची जी पद्दत आहा आमकांय बी एक मोठेपण दिसता आणि अभिमान आसा की आमी बाबा आणि भाभीच्या अंडर काम करता। काल सांकवाळ हांगासर जी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांची जी रॅली जाल्ली त्या रॅलीन आमचे सत्तरीचे लाडके नेते आणि गोंय राज्याचे धडाधडीचे आरोग्य मंत्री बाबा विश्वजीत राणे हांकां हांचें जें काम सत्तरी म्हालांत आमच्या चालू आसा ताची शाबासकी म्हणून काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जी तांकां शाबासकी दिला। फाटले 2 म्हयने जाले सत्तरी म्हालांतल्या प्रत्येक वाठारांत बाबाचो जो प्रचार किंवा जनसंपर्क चालू आसा आनी तांच्या कामा बद्दल हे पंतप्रधानांनी खंय तरी दखल घेतला अशें आमकां सत्तरीकारांक दिसता आणि आमकां खूब अभिमान आसा की ह्या तरेचे दोनूय व्यक्तिमत्व भाभी असो किंवा बाबा असो हे सत्तरींतल्या सत्तरी गांवांत तांचो फाटले जो परिश्रम काम आणि युथामध्ये किंवा नारी शक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे जे कार्य आसा ते सत्तरींतल्या प्रत्येक वाठारांत पावपा खातीर पावयल्ले आसा हे तांकांय खबर आसा आनी ताचीच ती शाबासकी जावन आसा होच आमच्या सत्तरीचो खरो अभिमान। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।